जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवान फ्रांसीस शायराच्या फेस्ताक तयार जातना आत्मिकतायेन वाडूंक आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्या. आयज नोवेनाचो 6वो दीस आनी आयच्या पवित्र मिसा बलिदानाचो विशय विचून काडला. भाग्यवान फ्रांसीस शायराचे देखीन सोमेस्तांताय फळादीक संवाद करुया. प्रितीच्यानो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर आमी नदर मारली जाल्यार होच संवाद आमकां दिसून येता. पयले सुवातेर जेजू शिष्यांक सांगाता संवाद करता. जेजू देवाचो पूत, देवाचे राज परगटूंक तो ह्या संवसारांत आयलो आनी हे देवाचे राज ह्या संवसारांत परगट करतना दिसा दिसपोटी तो आपलो बापूय आनी पवित्र आत्मो हांचे सांगाता भासाभास करतालो आनी कशे भाशेन देवाचे राज परगट करूंक जाय ताचेर नियाळ करतालो. आनी हाकाच लागून जेजू मनशांचो आदार घेता, मनशांचो सहकार घेता आनी आपल्या शिष्यांक आपयता. तांचो बेस, तांची भाशा, तांचे शिकोप, तांचो दर्जो पळयना, पूण तांच्या जिविता आनी वावरा विशीं संवाद करता. हो संवाद करतना व्हड व्हड उतरां तो उजार करिना, पूण धाकटुली, माणकुली, मोवाळ उतरां उजार करता. आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजून विचून काडलेले ताचे पयले शिश्य जावन आसले खारवी आनी देखूनच जेजू तांकां म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरता तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. प्रितीच्यानो, जेजूचो संवाद जावंक पावता मोवाळ उतरांचो, खालतीकायेचो, सोंसणीकायेचो आनी हीच उतरां वापरून जेजू तांच्या काळजांत देवा उतर घालता. आनी हाकाच लागून आपलो वावर थिंगाच सांडून ते जेजू फाटल्यान वेतात. दुसरे सुवातेर जेजू शिष्यांक संवाद करूंक पाठयता. जेजू 2 कारणांक लागून आपल्या शिष्यांक आपयता. पयले सुवातेर शिष्यांनी ताचे सांगाती रावच्याक आनी दुसरे सुवातेर जेजूची शिकवण, जेजूचो संदेश दुसऱ्यांक परगट करच्याक. प्रितीच्यानो, हाकाच लागून जेजू शिष्यांक आपयता, आकारता आनी संवसारान पाठयता. मोगाची, सोंसणीकायेची आनी बोगसण्याची जाळां तयार करून मनशांक धरूंक तो तांकां पाठयता. आनी असल्या वेळार आपल्या बोळाचेर न्हय पूण देवाच्या बोळाचेर पातयोवंक तो तांकां शिकयता. आनी तिसरे सुवातेर शिस मनशा लागीं संवाद करतात. जेजूचे शिस वेगवेगळ्या सुवातेचेर, वेगवेगळ्या गांवांनी, वेगवेगळ्या देशांनी गेले. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या आनी भासांच्या लोकां लागीं तांणी संवाद केलो, पूण हें करतना तांकां सोंपेपण फावो जावंक ना. जायतेच फावट आडखळ्योय तांच्या जिवितांत आयल्यो. जायत्या जाणांनी देवा उतर उर्बेन मानून घेतले जाल्यार कांय जाण देवा उतरांतल्यान पयस गेले. पूण देवा उतर आख्ख्या संवसारान परगट करूंक जाय हें सोत शीस मात जाणो आसलें आनी हाकाच लागून आपले आख्खे जिवीतभर हो संवाद ते करीत गेले. प्रितीच्यानो, ह्या संवसारान जियेतना जेजूची पाटलावदारां कशी आमच्यान कितें करूं येता 3 वस्तूंचेर आमी नदर मारया. पयले सुवातेर पवित्र सभेचे मिसाव आमी ओळखून घेवया. पवित्र सभेची शिकवण आज जेंतेस 8:2 अशें सांगता. पवित्र सभा स्वयंबानूच मिशोनार आनी देखूनच आमी सगळीं क्रिस्तांवां मिशोनार. हाकाच लागून आमचे मिसाव आमी ओळखून दुसऱ्यां लागीं संवाद करूंक चड गरजेचें. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यवान पावलो आमकां उगडास करून दिता. जेजूचेर पातयेतात, जेजूचेर विश्वास दवरतात ती मनशां कधीच फटोवची नात. हाकाच लागून जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक जाय. जेजूची बरी खबर आमी दुसऱ्यांक परगट करिना जाल्यार जेजूचेर विश्वास कोण दवरतलो? प्रितीच्यानो, आमच्या गोंयचो साहेब
भाग्यवंत फ्रांसीस शायर हे देवाचे मिसांव भाग्यवंत इनासाच्या आदारान ओळखून घेता. भाग्यवंत इनास ताच्या कानार पवित्र पुस्तकांतली उतरां सादयता आनी म्हणटा, आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. आनी ह्याच उतराचेर नियाळ करून भाग्यवंत फ्रांसीस शायर देवाचे मिसांव ओळखून घेता. आपलो माय देश सोडटा आनी आमच्या गोंयांत येता. आमच्या पुर्वजां लागीं मोगाचो संबंद स्थापता. मोगाची माणकुली उतरां उलोवन तांच्या लागीं संवाद करता आनी देवाचे राज परगट करता. दुसरे सुवातेर जिविताचो संवाद करुया. पवित्र सभेची शिकवण रेडेम्टोरिस मिशो आंग 50 आमकां जिविताचो संवाद करूंक आपयता. जिविताचो संवाद म्हळ्यार कितें? आमचे जे आत्मीक अनुभव आसात ते आमी एकामेका लागीं वांटूंक. आनी असल्यो संद्यो आमकां जायत्योच फावो जातात. आमचो जल्म दीस, काजाराचो दीस, आमच्यो परबो, आमच्यो धार्मीक रिती, आमचे हिंदू आनी मुसलमान भावा भयणांच्यो परबो, असल्या वेळार हो संवाद आमी करूंक गरजेचो. जेन्ना आमचो शेजारी कोश्टवता तेन्ना पूण आमी होच संवाद करूंक चड गरजेचो. आनी तिसरे सुवातेर दुबाव, भिरांत आनी गोर पयसावया. प्रितीच्यानो, ह्या आधुनीक काळार आमी दुसऱ्यांची संवाद करतले जाल्यार जायते फावटी आमच्या काळजांत दुबाव आनी भिरांत आसा. आनी हाकाच लागून आमी दुसऱ्यां लागीं संवाद करूंक पावना. कित्याक हो दुबाव आनी भिरांत आमच्या काळजांत खोल खोल रिगल्या. मनीस गिरेस्त जाता तशी ताचे गोरपूण वाडत वता. म्हजे लागीं सगळें आसा, म्हाका आनी दुसऱ्यांची गरज ना, हे भाशेन आमी जियेता. प्रितीच्यानो, जेन्ना आमी देवाशी खाजगी मागण्या वरवीं आमचो संबंद वाडयता, देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करता, देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमी जिवीत जियेता, तेन्नाच आमच्या काळजांत आसलेली भिरांत, दुबाव आनी गोर पयस जाता. प्रितीच्यानो, आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस शायर आमच्या गोंयांत येतलो जाल्यार त्याच्याय काळजा मनांत जायते दुबाव आयले आसतले, जायती भिरांत आयली आसतली. अनवळखी लोक, अनवळखी भाशा, अनवळखी संस्कृताय आपलो मायदेश सोडून आमच्या गोंयांत येतलो जाल्यार जायते म्हयने प्रवास करूंक जाय. आनी दर्यांतल्यान प्रवास करतना वादळ मोड उप्रासता. गोंयांत पावतलो काय, जिवा उरतलो काय, हे भाशेन जायते दुबाव ताच्या मनांत आयले आसतले. पूण भाग्यवंत फ्रांसीस शायर आपल्या बोळाचेर पातयेवंक ना. देवाच्या बोळाचेर पातयेलो, आमच्या गोंयांत आयलो, आमची कोंकणी भास शिकलो, आपलो आत्मीक अनुभव आमच्या पुर्वजांक दिलो, आत्मीकतायेन तांकां वाडयलें आनी देवाचें राज परगटलें. प्रितीच्यानो, आयज आमी भाग्यवंत आंद्रे जेजूचो शिस हाचो सेवा धर्मीक उगडास करता. जेन्ना जेजू ताका आपयता, रोखडोच आपलो वाव सोडून तो जेजू फाटल्यान वेता आनी परतून फाटीं वळोन तो पळयना. जेजूची बरी खबर सगळ्या लोकांक आनी संवसारांत तो परगट्टा आनी जेजू पासत आपलो जीव दिता. सोमेस्तान थंय फळां बरीच संवाद करतले जाल्यार प्रितीच्यानो, जेजूच्या एके आज्ञेचो आमी सदांच मनान उगडास दवरूंक जायो. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकमेकाचो मोग करात. हांगा जेजू आमकां उगडास करून दिता. कसलोच वेगळोचार करिनासतना, कसलोच भेदभाव करिनासतना आमी सोमेस्तांनी एकमेका लागीं संवाद करूंक जाय. देवाची बरी खबर परगट करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी अशी देवाची बरी खबर परगट करूंक सोदता जाल्यार आमच्या बोळाचेर आमच्यान पातयेवंक जायना. देवाच्या आदाराची, देवाच्या काकुतीची आमकां गरज. आनी हीच जिवी जोर ह्या वेदीचेर थोड्याच वेळान उंड्या आनी सोऱ्या रुपान हाजीर जातली. तर ह्याच जिवन जेजू लागीं सोमेस्तान थंय फळां बरी संवाद करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ आमकां मागुया.